प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4वा विसवोर वोड 16 ते 30 पर्यंत। लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 16 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो। आपले सुवाळे प्रमाणे सबाता दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो। इसायास प्रभाताचे पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कळो उसयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी। सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला। कोयड्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला। आनी पुस्तकाचो कवडो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो। देवस्थानान आसलेल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचेर लायलेले आसले। तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लेगीत आज तुमच्या कानार पडटाच पाळोन आयलें। आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं। ती म्हणूंक लागलीं, जुजाचो पूत न्हय रे। आनी ताणें ताका जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर। ही म्हणणी दुबाव बीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेरनावान तुमी जायतें केलाय म्हूण आमी आयकलां। तें हांगाय तुज्या खाशा गांवघरा कर। त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना। आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो। पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरशी देवान एलिजाक धाडूंक ना। तशेंच एलिजेव प्रभाताच्या काळार जायतीं कोडकार आसलीं, पूण सिरीच्या नामानांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान निथळ करूंक ना। आनी हें आयकून देवस्थानान आसलेलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो। तांचें नगर बांदलेलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली। पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाजरेत गांवांत जेजूक लोक नाकारता। भाव भयणीनो, आमी ह्या वेळार 2000 वर्सां जावन आमी जेजूक आमचो सोमी देव, सर्वंडार, तो आमचो देव म्हूण आमी ताका मानता। पूण जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो। तो ल्हान थान नाजरेत गांवांत व्हड जाल्लो। तो बेथलेम शारांत जल्मल्लो, पूण नाजरेत गांवांत जुजेआन मोरयेन ताका व्हड केल्लो आनी 30 वर्सां तो नाजरेत गांवांत आसलो। थंयसर तो लोकां बरोबर जियेतालो। तो आतां ल्हान थान व्हड जाल्लो। तो आपल्या बापायक जुजे बरोबर थंयसर थेवायचें काम करतालो आनी लोक जेजूक एक तांच्या मदें एक सोयरो, एक शेजारी म्हूण मानून घेताले। पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना वेळ येता, जो सर्गीच्या बापान वेळ थारावल्लो, जेजू आतां जोआन बातिस्ता कडेन वचोन आपलो बातीस घेता आनी बातीस गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो ताचेर देंवता। पवित्र आत्मो ताका अरण्यांत व्हरता, ताका थंयसर सैतान ताळणी घालता। ताळणी सगल्यो तो पासार जाल्या उपरांत 40 दीस उपास करून तो आतां गालिल्या गांवांत वेता आनी आपलें काम कोमेस करता, देवाचें उतर परगट करपाक आनी थंयसर अजापां करून, मिलाग्री करून, आपलें नांव सगळे कडेन गाजोवन
तो आतां पोत्तून नाझारेत गांवांक येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक ज्या लोकांनी जेजूक ल्हानतान वयर पडयल्लो ती आतां जेजूक पळयतात, ती म्हणटात हो जुजेचो पूत न्हय, हो मोरयेचो पूत न्हय, हो हांगाथान ल्हानतान व्हड जावना, हो आतां आपूण देवाचो पूत, मेसाय म्हणून ही सगळी मिलाग्री कोत्ता म्हणून हें सगळें आतां जे आमी ताच्या तोंडांतले अजापां आयकता म्हणून हें आतां कितें? आनी भाव भयणीनो, ती आतां जेजूक एक मनीस म्हणून पळयतात. आनी जेजू मनीस जावन येयल्लो, पूण तो देवाचो पूत आहलो, मनशाच्या रुपान येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पळयता की नाझारेताचो लोक ताका मानूंक तयार ना, जेजू थंयसर मिलाग्री करिना, तांकां सांगता पोन्न्या कोरारार कितें घडटा. देवान नाझारेत इस्रायली पोरचेच्या लोकांक सोडून ताणें दुसऱ्या लोकांक बरें केल्लें. म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां सांगता हो लोक जो इस्रायलीचो आसलो तांकां भावार्थ नासलो, पूण जो लोक इस्रायल पोरचेचो नासलो, एक विधवा बायल आसली, मागीर नामान एक कोडकार आसलो, तांचे कडेन देवान लोकांक एलिजाक आनी लोकांक धाडले आनी प्रवाद्यांक धाडले आनी तांचें बरेंपण केलें. पूण इस्रायली पोरचेचो लोक देवाचेर भावार्थ दवरिनासलो. आनी आयज जेन्ना जेजू तांच्या मदें आसलो, ते आतां जेजूक मानूंक तयार नासले. जेजूचेर इतलो राग येयलो तांकां, ते जेजूक मारून उडोवंक सोदताले, पूण जेजूचो वेळ येवंक नासलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, जेजू हांगा ह्या संवसारांत मनीस जावन ना, तो आतां स्वर्गीच्या बाबा कडेन गेला, पूण तो परतून येवपाचो आसा. पूण आमी खरेपणी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता काय? ज्या भाशेन इस्रायलची पोरचेचो लोक देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरिना, तो फकत धर्मान बुडलेलो, पूण केन्नाच देवाचे उतरां पोरमेरेन चलो नासलो. जेजूक तांकां एक शिरकावणी दिवची पडली, तांकां सांगपाक की तुमचो भावार्थ घडना म्हणून देवान तुमचे मदें कांय अजापां करूंक ना, जेजून ताचे मदें कांय अजापां करूंक ना. तर आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन इस्रायली पोरचेचो लोक आसलो, आयज आमकां तांचे भाशेन आसपाक गरज ना. आमी जेजूचेर भावार्थ दवरया, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरया. तें उतर मास जालें, तें उतर आमकां आतां पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, ताचेर आमी आमची चोत्राय दवरया, त्या उतराची सजमणी घेवया, तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आमी सुरवात करुया. आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक सोयदीवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.